आमी सातत्यात पळयता की अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय म्हणटा आसतना सगळ्यांच्या परी सातत्यात रमेश तवडकर सर म्हणजे तांच्यांनी 2000 सालात जे चालू केल्ले लोकोत्सव तो सातत्यात सगळ्या खातीर घडे जायला आणि त्याचो रिजल्ट आमकां आतां पळोवपाक मेळटा। म्हणजे घडे कदाचित 2000 सालात जो पयले फावटी कोण तरी पार्टिसिपेट जाल्लो तो कदाचित 10 वर्साचो भुरगो आशिल्लो, तोच भुरगो आज आमी पळयता की 33 वर्साचो भुरगो आशिल्लो। आणि हे सगळें करता आसतना हांवें कित्याक सांगता तर आमी जाका म्हणटा की ज्याच्या मुशींतल्यान घडला म्हणजे ताचें करियर करपा खातीर सुद्दां आमी सातत्यात पळयताले की पॉलिटिशियन म्हटल्या उपरांत बरेचशे फावटी पॉलिटिशियनांक कितें दिसतालें कितें तरी कर 5 वर्सांक मरे आनी लास्ट गिमिक्स कर आनी हांव निवडून येयलो काय जालो, बाकीच्यांचें कितेंय जावं, हें एक धोरण आसतालें। तें धोरण बदलून हांव निवडून येवपाक जाय म्हणून राजकारण न्ही, समाजात बदल जावपाक जाय म्हणून राजकारण आसा, खंय तरी समाजातले भुरगे घडपाक जाय म्हणून राजकारण आसा। म्हणून हांवें सांगलें तांच्यांनी लोकोत्सव सुरू करतना जो 10 वर्साचो भुरगो आशिल्लो तो आज 33 वर्साचो आसतलो, बट तांच्या बरोबर आशिल्ले सगळ्या भुरग्यांचे आपले करियरय घडला, हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा। घडे ते शैक्षणिक क्षेत्राच्या बाबतींत आसतले, उद्योगाच्या बाबतींत आसतले, ह्या सगळ्यांनी वेगवेगळ्या मळाचेर आपले करियर करपाक पावले, हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा। ह्या पुराय परिसरांतल्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या करियराच्या क्षेत्रांत तांच्यांनी फुडें व्हेलें, कोण तरी खेळा मळाचेर आसतलो, कोण तरी शैक्षणिक क्षेत्रांत आसतलो, अशा पद्दतीन म्हणून हांव तेंचें सातत्यात अभिनंदन करतां। तांच्यांनी नवीन संकल्पना जी लाभयली ती श्रमधाम ही संकल्पना, श्रमधाम ह्या संकल्पनेकूय बी गोंयभर खूब मोठी तेंची तोखणाय केली। 22 घरां म्हणजे लोकांच्या श्रम आनी धामांतल्यान आमी कबाड कश्ट करप, आमीच पयशे दिवप आनी गांवांतल्यांनी गांवांतल्याचें घर बांदप ही संकल्पना आमी जशें म्हणटा की तांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान सांगलें की गांवपण दवरपा खातीर आमी काम करपाची गरज आसा आणि तेच गांवपण आज तेंच्यांनी दवरलें। श्रमधाम ह्या संकल्पनेंतल्यान तांच्यांनी जवळपास 22 घरां आपल्या काणकोण ह्या पुराय तालुक्यांत बांदली, त्या बद्दलूय तेंचें खूब खूब अभिनंदन। अशाच पद्दतीचें तांच्यांनी म्हटलां की सदोदीत हांव मुख्यमंत्री म्हणून तांकां सहकार्य, पुराय सरकाराचें सदोदीत तांकां सहकार्य आसतलें आणि निश्चित रित्या तांचें विजन फुडें व्हरपा खातीर आमी जें म्हणटा की काणकोणाचो विकास फुडें व्हरपा खातीर हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यात तांच्या बरोबर आसतलो।